देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक बघाच्यानो हांव रावी पायस कुलशेकार बिरगज्जीचो फाटल्या सुमार एक 2006 हांव एक म्हजी सेवा म्हणचे वरी पयले म्हळ्यार आमी फेस्ताच्या दळा मात्र चड सेवा दिताले फाटल्या एक 9 वर्सांत हांव हांगा म्हजी एक निरंतर म्हणल्या बरी हांव सेवा दिता म्हळ्यार आमचे बाळक जेजूचे कुटुंब आसा ताच्या मुखांतर हरिएका ब्रेस्ताराची आमची सेवा ताच्या उपरांत ही आमच्या जेवणा समितीन फाटल्या 7 वर्सांत हांव सेवा दित येत आसा विशेष अनुभव कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 12 वर्सांत म्हाका मस्त कश्ट आयिल्ल्यात प्रत्येक जावन सांगचे जाल्यार म्हजे एक घर पडून गेले हांवें बाळक जेजूच्या अंतू येवन मागिल्ले दाळा म्हाका सर्तो जावन म्हाका मस्त जाणांनी कुमक करून म्हजें घर जालें ताका हांव बाळक जेजू अर्घ दिता मागीर म्हजें एक भुरगें सगळें उलपून गेल्लें आनी म्हाका डॉक्टरांनी सांगलें ताका 3 म्हयने आस्पत्रेंत दवरचें म्हणून त्या वेळार हांवें फादर रावेल आसले तांच्या कडेन मागूंक सांगिल्लें हांगा नव्यान जालें मागलें मागीर आमच्या फिरगज्जंती मागलें आनी फकत 15 दिसांनी म्हज्या भुरग्याक हुशार जावन हांवें डिस्चार्ज करून घरा हाडलें देखून हांव बाळक जेजूक अर्घां दिता तशें सांगात आज सांगचें जाल्यार आज सकाळींत 4 वरांक हांगा येताना गडगडो पावस येवन आमचें सगळें किचन उदकांत भरून कांय करंट सहित नासलो आनी खाली आमकां विशेष अजाप म्हूण सांगचें जाल्यार हे आमचे लायट नासतना आमी खाली टॉर्चाच्या उजवाडान म्हणल्या बरी मोबायलाचे टॉर्चीस जर आमी रांदला तशें ते एक विशेष अजाप आनी इतल्या जाणांक त्या बटण्यानी रांदले पळयतना म्हाका निजायकी एक अजापूच भोगता सो हे सर आजच्या सांगता मस्त म्हज्या जिवनांत अजापा घडल्यांत सर एक हांव बाळक जेजू अर्घ दिता आनी की म्हजी निरंतर हांव सेवा दिता एक दीस फेस्ताच्या नव्यानाच्या दिसांनी हांव कामाक सयत वचनासतना म्हजी सेवा हांगा दिता म्हाका तितलें बरेंपण लाभलां समेस्ता देव बरें करूं.